आमचा हक्क आमकाच आहे, आमकाच आहे, आमचा हक्क आमकाच आहे, आमकाच आहे. येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर आमकाच आहे, आमकाच आहे, आमकाच आहे. तुम्ही सगळे चडशे पेडणेकार जे हांगा आयज जमलात ते पण अशें दिसता की ही जी लढाई आसा, हो जो मुवमेंट आसा हो फुडें वयतलो आनी फुडें वचूंक शकता. एक आशा येयली आमकां की पेडणेकार जागे जाल्ले आसा. एक गोंयानूय एक मेसेज वयता, गोंया भायरूय मेसेज वयता आनी जे कोण असेंब्लीन बसला तेंकाय मेसेज वयता. आता सुदीप बाईन तुमकां प्रश्न विचारलो की हॉलान वचपाचें काय ना, थोड्यांक वचपाचें थोड्यांक वचपाचें ना. पूण एक सांगपाक सोदता, आंदोलनां ही हॉलान जायना. आंदोलनां हॉलान फक्त मिटिंगे जातात, आंदोलनां ही रस्त्यारूच जातात. हे तकलेन घाला. आमी हांगा मरोंक पावल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा. जर काबार जाताले हांगा ग्रावंडारूच जावनी, हॉलान नाका. तुम्ही पयलीं स्वतेर एक तुमकां सांगपाक सोदता, हेच्या 3-4 म्हयन्या पयलीं टिचरींचें एक आंदोलन जाल्लें. तांकां सॅलरी मेळना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरला म्हणून तेंचें 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो आंदोलन चल्लें. लास्टाक सीएमान तांकां आश्वासन दिलें की तेंचे पगार वाडयतले, तांकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा तो कंटिन्युअस उरतलो. ही सगळी आश्वासनां आझाद मैदानाचेर जाल्ली. ते जावन मे म्हयनो येयलो, तांकां ब्रेक दिलो, त्या म्हयन्याचो पगार येवंक ना, तेंचे सुटयांचे कितें जावपाक जाय तें सांगना आनी ते टिचरी आजून पर्यंत रडटा. हे तुमकां इतल्याक लागून सांगता की ही जी आश्वासनां आसा तेंची, आयज सुद्दां आश्वासन घेवन तुमचे लिडर हांगा येवपाक शकता, नाजाल्यार MLA येवन येवपाक शकता. पूण एक याद धरा, हेच्याय पयलीं मायकल लोबोन आझाद मैदानाचेर गव्हर्नर नाका म्हणून, स्पीड गव्हर्नर नाका म्हणून सायन मारलेली. हेच्या पयलीं येदे व्हडले GMR कडेन सरकारान येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट केला. ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोकलांक जॉब दिवपाक जाय, ट्रेनिंग स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट घालपाक जाय, सगळे गजाली आहा. हे बरयल्ले गजाली अजून पर्यंत जाल्ले ना. कितें आतां आमकां बरोवन दिलें की आमी हॅपी जातात, मुवमेंट वीक जाता, आमी घरा वयता. 15 दीस जाले, 20 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो, मुवमेंट वीक जाता, लोक आपल्या लायफान बिजी वयता आनी सरकार आपणाक जाय ते करता. आनी म्हाका तरी 100% खात्री आहा की हो सीएम फक्त आतां तेच सांगतलो, आमी करता म्हणून सांगतलो तुमच्या आमदाराक, आनी जे कोण लिडर गेला तांकां हेच आश्वासन दिवन येतलो. आयज 4 सुमार कॅबिनेट मिटींग आसा म्हादयची, सगळ्या ऑल पार्टीची मिटींग आसा. म्हादय हो विशय इम्पॉर्टंट आसा. पेडणे आतां उदक ना, ते आतां ह्या फुडें आजचेच ना, ते जाल्लेच आहा. पूण जर आतां कोण डेलिगेशन गेला तेंच्या कडेन जर तुमकां मेसेज पावोवपाक जाता तांकां मेसेज पावया. आयज 4 म्हादयची मिटींग जाल्या उपरांत सीएमान मोपाची ऑल सगळे जे MLA आहा तांकां ते प्रेझेंट आसतले, तांकां घेवन मोपाची तेणी मिटींग घेवची. ब्लॅक टॅक्सी जर येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जर आसा तांकां स्टँड जाय आनी बाकीचे लोकांचे मागण्यो आसा ते मागण्यो तेणी थंय कॅबिनेटान तेणी मान्य करचे आनी कॅबिनेटाचे अप्रुवल घेवन तेंच्यांनी हांगा येवचे. बेश्टे सीएमाचे ओरली अप्रुवल आमकां नाका, आमकां जाय कॅबिनेटाचे अप्रुवल, आमकां जाय लेखी तेंच्यांनी. आनी तो टॅक्सी स्टँड जाता तितले बेगीन सीएमान ऑर्डर काडपाक जाय की नोटिफाय तो 8 दिसां भितर जावपाक जाय, म्हणजे जावपाक जाय ही ऑर्डर जाय. विदाउट ऑर्डर बेश्टे तोंडाचे गजाली आमकां नाका. पयलीं म्हटल्यार एक व्हडली चूक जाली, तुमकां सांगता की लिडर थंय वचोन 84 लाख स्क्वेअर मीटर, ऑलमोस्ट 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो पेडणेकारांनी दिला. पेडणेकारांचे उदक थंय वयता, गांव हांगा नश्ट जाले, गांवकार पण नश्ट जाले. सीएम एक वेदांता कंपनीन जर सादे गाडी दिली, एम्ब्युलन्स दिली, जाल्यार त्या एम्ब्युलन्साक लागून तो ते सीएम ते कंपनी कडेन वयता, तेंचे उद्घाटन करता, भाशणां दिता. पूण हांगा 84 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिलो जाल्यार ते लोकांक लागून हांगा सीएमाक येवपाक टायम ना. कन्नड महासंघाच्या प्रोग्रामांक, कल्चरल प्रोग्रामांक, त्या घाटयांच्या प्रोग्रामांक वचून नाचपाक ताका टायम आहा. पूण गोंयकार हांगा मरता रडटा तांकां लागून ताका टायम ना. कित्याक आमी तेंच्या पांया कडेन वचपाचें सद्दां? ज्या टायमार आमी तेंच्या कडेन पांया कडेन वयतले, परते सांगता ही चूक जाले. ज्या टायमार आमी 2 जाण 3 जाण 4 जाण 5 जाण धाडटले त्या टायमार आमचो विश्वासघात जातलो. स्पीड गव्हर्नरा टायमार सेम जाले, गोवा मायल्सा टायमार सेम जाले, मिटराच्या टायमार सेम जाले. 10 जाण 8 जाण 5 जाण 11 जाण कॅबिनान वयतात आनी येतात आनी मुवमेंट कॉलेप्स. मुवमेंट लोकांचो आसपाक जाय. प्रत्येक मनीस लिडर आसा, प्रत्येक मनशाची टॅक्सी आसतली, प्रत्येक मनशाक हांगा व्यवसाय जाय, प्रत्येक मनशाक हांगा जॉब जाय.
सीएमान जर उलयता जाल्यार सीएमान सगळ्यांकडे उलोवपाक जाय, लिडरांकडे न्हू. लिडर थंय कॅबिनान कितें उलयता कितें करता तुमकां खबर ना. तो लायव्ह करतलो आसतो तुमचे लिडर लायव्ह आसतले ना. तुमकां कळ्ळें कळटलें तो कितें उलयला काय म्हणून. प्रत्येक मनशान जर हांगा लिडरशीप घेवंक ना, प्रत्येक पेडणेकारान जर लिडरशीप घेवंक ना आनी लिडरांचेरूच जर तुमी रावले जाल्यार तुमी सोंपले. बरोवन घ्या म्हाज्या कडल्यान सोंपले. आमी तुमकां हेल्प करपाक शकना. मेळावलीचे जेन्ना आंदोलन जालें तेन्ना तांकां सीएमाक मेळपाक 1000 फावटी आफयले. तेंच्यांनी सीएमाक आपल्या गांवांत हाडलो. 3 म्हयने रस्त्यार बसले. सीएमाक गांवांत हाडलो, सीएमाक आन्सर नासलो, सीएम पळो. विश्वजीत राणे पांय दवरपाक भियातालो. जे 70 तो येदे व्हडले गाजयता तो पांय दवरपाक कुळेलीन भियातालो. कित्याक लोक एकठांय आसले, लोक रस्त्यार आसले. प्रत्येक मनीस प्रत्येक बायल ही लिडर आसली. आज तुमी तुमच्या बायलांक हाडूंक ना हांगा. आज ती हांगा जाय आसली. जर मुवमेंट जर फुडें व्हरतले जाल्यार बायलांक आमकां रस्त्यार हाडची पडटली. बायलांक घेवन हो मुवमेंट फुडें व्हरचो पडटलो, नाल्यार जावचो ना. आता तुमचे जे मागणे आसात येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचे कितेंय जावं वॉटेवर, आयज 4 मिटींग आसा. तुम्ही लिडर गेला तांकां फोन मारून सांगा 4 म्हादयची मिटींग आसा. ऑल पार्टी सगळ्या MLAंची मिटींग आसा. ती जाल्या उपरांत सीएमान तेच लोकांक घेवन मोपा येदो व्हडलो विशय आसा आनी मोपाचेर येदे व्हडले ते राजकारण करतात आनी गोंयचो उद्धार जातलो म्हणून जर सांगतात जाल्यार मोपाचेरूय तेंच्यांनी आयजूच तातडीन मिटींग ही घेवपाकूच जाय. जाय म्हणजे जाय, ना जाल्यार तुमच्या लिडरांनी हांगा येवचें न्हू आनी ते MLAन हांगा तोंड दाखोवचें न्हू. आमकां फक्त आश्वासनां नाका, पोकी आश्वासनां घेवन 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 आमी काबार जाले. मोपा जॉब मेळटले. आमच्या इंजिनियराक 10,000 पगार आनी घाटी येता ताका 25,000 आनी 30,000 पगार. अजून हेच चलता GMR. आमी असेंब्लीन क्वेश्चन घातलेले आसा, पळय आन्सर दिताले. कितले जॉब दिला, स्कील डेव्हलपमेंट कितले केला. आमी 4 वर्साच्यान बोव मारता हांगा स्कील डेव्हलपमेंट घाला म्हणून. लोकांक ट्रेनिंग जावन म्हणून फक्त टॅक्सी तो धंदो न्हू. मोपा एअरपोर्टाचेर शॉपां जातली, ती शॉपां आमी मागपाक जाय. कितले जाण टॅक्सी घालतले, 300 जाण, 400 जाण, 500 जाण, 60,000 वोटर आहा हांगा. कितलेशे फॅमिली आसतले, 3-3, 4-4, 8,000, 10,000 घरां आसतली हांगा ह्या पेडणे मतदारसंघ हितून दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जाल्यार ह्या तालुक्याचे 10,000 घरांच्या रोजगाराचे कोण पळयतलो. कितें प्लॅन केला. MLAन प्लॅन केला, सीएमान प्लॅन केला, तुमच्या लिडरांनी प्लॅन केला, तुम्ही प्लॅन केला, कोणे प्लॅन केला. सर्वे जाला कितले भुरगे बेकार आसा ते, कितले भुरगे इंजिनियर आसा ते, कितले भुरगे हांगा कामाक लागपाक शकता ते, कितले लोकांचे गाडी आसा ते, कितले टॅक्सी आसा ते, जाला सर्वे. कशें आमी मागपाचें कितें. जर आमच्या कडेन खबरूच ना इतले भुरगे आमचे आसा, इतले भुरगे थंयसर शॉपां घालपाक तयार आसा, इतले भुरगे बसी लावपाक तयार आसा, टॅक्सी लावपाक तयार आसा, गाडे घालपाक तयार आसा, कितले आमी सर्वे केला पेडणेकारांनी. विदाउट सर्वे आनी दोळ्याचेर पट्टी मारून वचोन फुडें वचोन आमी गटारांत ना जाल्यार खंयच्या तरी होणक्यानूच पडटले. याद धरा, केन्नाच बरें हेका पावचें ना. प्रत्येक जाणांक तुमकां हांगा लिडरशीप घेवची पडटली. प्रत्येक जाणांक तुमी आपल्या वाड्याचेर आसा, आपल्या वाड्याचेर सर्वे चालू करपाक जाय. जेन्ना आमच्या कडेन 500 इंजिनियरांचो रेज्युमे आसतलो, बायोडेटा आसतलो, 1000 बायलांचो बायोडेटा आसतलो जी एअरपोर्टाचेर काम करपाक ते तयार आसतली, गाडो चलोवपाक, आपले कॅन्टीन चलोवपाक, फूड स्टॉल चलोवपाक तयार आसतली. हे सगळे जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हे मुवमेंट सक्सेसफूल जावपाचें ना. 60,000 हांगा वोटर आसात. हांगा लोक कितले आहा, 60,000 वोटर आहा. 60,000 कितले लोक आसपाक जाय आसले हांगा. जर जॉबाची एप्लिकेशन येयले जाल्यार कमीत कमी 10,000 पेडणेकार थंय वयता काय ना. हा रेज्युमे घेवन वयता काय ना. आपलो लायनींग रावतात, उद्घाटन जालें जाल्यारूय पावता 10,000. पूण आयज प्रोटेस्टाक हांगा जे लोक येवपाक जाय आसले ते येवंक ना. रिजन एक सांगता तुमकां, आमकां स्ट्रॅटजी चेंज करची पडटली. आमकां फक्त टॅक्सी पुरतीच मर्यादीत न्हू, आमची पॅकेज आसपाक जाय. आमचो हक्क आमकां जाय. येदो व्हडलो हांगा बॅनर आसा, हक्क म्हटल्यार कितें, फक्त टॅक्सी. हांगा खंय तरी नोकऱ्यांचेय आसा, खंय तरी बरयला आमचे नोकऱ्यो आमकां जाय म्हणून. आमचे नोकऱ्यो जेन्ना आमकां जाय जाल्यार आमच्या कडेन तो डेटा आसपाक जाय. आमी प्रत्येक घरान वचोन लोकांक भायर काडपाक जाय. आनी मोपा जर नोकरी जाय जाल्यार आमी भायर सोडून मोपाचेर वचपाक जाय, नाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाक जाय. हे अनाउन्समेंट जावपाक जाय. लोकांक दिसपाक जाय की आमचो हक्क आमकां तुमी जे लिडर्स आसा ना, जे हे आसा टीम आसा ती आमकां करून दितली म्हणून. फक्त टॅक्सी पुरती मर्यादीत दवरीत जाल्यार कितें जातलें, जे लोकांक टॅक्सीचे कांयच पडलेले ना ते तुमच्या मुवमेंटाक येवचे ना. ऑटोमॅटीक टॅक्सी कोण आसा थोडे जाण मागीर वाज्यातले 8 दीस 10 दीस गर्दी कमी कमी जायत रावतली. हे जावपाक दिवं नाका. तुमकां ही संधी आसा, लोक जागे जाल्ले आसा. कितलीय संख्या जावं ही संख्या वाडोवपाचें आमी काम करपाक जाय. आनी मोपा एअरपोर्ट अशें न्हू की मोपा एअरपोर्ट आयज येयलो म्हणून फाल्यां बंद पडटलो, तो लायफ टायम आहा.
40 वर्सां 60 वर्सां ताका कॉन्ट्रॅक्ट ताका लीज दिल्ली आहा प्रायव्हेट. हेच्या पयलीं तो सांगतालो गव्हर्नमेंट म्हणून, आता तो सांगता डायरेक्ट सांगता तो प्रायव्हेट म्हणून. तो पयलीं पासूनच प्रायव्हेट आसलो. कोणाक जर दिसता मोपा एअरपोर्टार जॉब मेळ्ळो म्हणजे गव्हर्नमेंट नोकरी म्हणून अशें धरू नाका. जर नोकरी मेळ्ळी ताका जाय त्या दिसा 1 म्हयन्याची नोटीस दिवन तुमकां भायर मारपाक शकता. पूण हे केन्ना भायर मारपाक शकता? जेन्ना आमी युनायटेड ना, जेन्ना आमी पेडणेकार नाल्यार गोंयकार एक एकटो वचून थंय मॅनेजराक वचून मेळटलो, एक एकटो वचून आपलो रेज्युमे दितलो पळय, तेन्नाच पाड पडटली. आनी सद्या तेंच चल्लां. प्रत्येक जाण आपल्या तरेन फोन मारता, MLAक मारता, कोण आनीक कोणाक मारता, कोण मिनिस्टराक मारता, कोण डायरेक्टराक मारता आनी आपलें काम कशें जातलें काय म्हणून पळयता. हे जो पर्यंत चलतलें आमकां हांगा रस्ते अशेंच भिकेनूच मरचें पडटलें. पेडणे उदक तर नात, उदक ह्या फुडें म्हादय विकलें, उदकूय नासतलें. पूण एक याद धरा, आमकां जॉबूय नासतलें, जमिनूय आमची गेली, फ्लड येतले. पेडणे तर अक्षरशः फुडल्या 5 वर्सांक जेन्ना फुडली आख्खी जमीन डेव्हलप जातली तेन्ना बुडपाचे तर आसात. प्रत्येकाक सांगता आमी धारगळच्या आमच्या मिटिंगेकूय इलेक्शना पयलीं सांगलेलें, परत सांगता सगळ्यांनी आपले प्लॉट पळोवपाक चालू करा खंय आसा जाल्यार. खरें सांगता प्लॉट पळोवपाक, कित्याक सगळें उदक व्हांवून न्हंयन येतलें, न्हंयच्यान तुमच्या गांवांत येतलें. हे 100% जावपाचें, 100%. प्रत्येक एनवायरमेंटल सायंटिस्टान, प्रत्येक मनशान जेका जाण आसा ह्या एनवायरमेंटाची, नेचराची, सृश्टीची, तेणी सांगलेलें आहा. आनी एक तुमकां सांगता, फक्त आतां इतलेंच न्हू, आतां नागजरे जर आमी पळयत, नागजर आदल्या गांवांत सिग्नल येयला, आयज रोड वायडन जाला, सगळें जातलें. फाल्यां गांव उखलपाची तयारी आसतली, 100 स्क्वेअर मिटर जागो दिवपाची तयारी आसतली. घरां उडोवपाक कॉमेस केली रोडाच्या कुशीक. चालू केली. हे खूप जातलें. कित्याक जाता? कित्याक आमी एक एकटो जो काडटा आनी एक विशयाचेर फक्त टॅक्सी टॅक्सी टॅक्सी. हॉटेल येयले टॅक्सी, इंडस्ट्री येयले टॅक्सी, हे येयले टॅक्सी. टॅक्सी म्हणजे सर्वस्व न्हू, टॅक्सी एक भाग तेचो. सो जो मेरेन आमी पॅकेज करचे ना तो मेरेन जावचें ना. आमच्या बायलां भुरग्यांक सगळ्यांक 10वी भुरगो जालो की ताका स्कील डेव्हलपमेंटान हांगा मेळपाक जाय, ताका भुरग्याक हांगा मोपा काम मेळपाक जाय, गांठयाक काडून आमच्या गोंयकाराक काम मेळपाक जाय, हें जावपाक जाय, ही मागणी आसपाक जाय. आयज आमचे लिडर थंय वयतले सीएमा कडेन कितें मागतले? टॅक्सी. हे जो व्हडलो करोडांचो थंय हे धंदो चलतलो आनी भिकारी टॅक्सी वचोन मागपाचें आमी? आमच्या कडेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहा. ही मिस्टेक करूं नाका. आयज जाली ओके, पूण फुडें जावपाक जायना. तुमी तयारी करपाक जाय. गांवाचे गांव उखलतले आनी सगळे हांगा वारखंडचे आसतले लोक, गोव्याचे आसतले, नागजरचे आसतले, चानेलचे आसतले, सगळ्या लोकांक सांगता धारगळचे आसतले. तुमच्या गांवांत जशें दाबोली एअरपोर्टाच्या सायडीक जशी झोपडपट्टी जाला, जसो गाडयांचो वास्तव्य जाला, धंदे जाला, तशेंच तुमच्या गांवांत जावपाक चालू जातले. लोक ऑलरेडी जागे विकपाक चालू केल्ले आसा. भरपूरशे एडवर्टायजी येता, इतलो स्क्वेअर मिटर जागो विकपाक आसा, इतलो लाग आसा. तुमच्या घरा सायडीक हॉटेलां येतली, तुमच्या घरा सायडीक नाका ते सेक्स, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स सगळें चलतले. तेन्ना तुमी तुमच्या बायले भुरग्यांक घेवन खंयसरूच वचपाक शकना. सगळे जाण आपापल्या पंचायतीन रेझोल्युशनां घेया. आमचे गांव एक गांवूच उरपाक जाय. जर तुमकां दिसलें एक हॉटेल येतलें आनी तुमकां जॉब मेळटलो म्हणून, तुमकां हांव सांगता गोंयांत एकूच हॉटेल दाखया जेचो बेनिफीट गोंयकारांक जाला. एकूच कंपनी दाखया जेचो बेनिफीट गोंयकारांक जाला. एकूच तुमी प्रोजेक्ट दाखया जेचो गोंयकारांक बेनिफीट जाला. प्रोजेक्ट हाडटाना गोंयकारांक बेनिफीट जाता म्हणटात, पूण प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत आतां जशें आहा पळय तशें प्रत्येक गांवांत जाल्ल्या. सो तुमी तुमचे गांवूच दवरा, नाजाल्यार तुमचे जात्राय उरचे ना, तुमचे माळूय उरचे ना आनी कांय ना, तुमकां घरा सोडून पळचें पडटलें. जशें कलंगूट कांदोले जाला, जशें थंय झोपडपट्टी सांकवाळ दाबोली जाले, सेम तुमच्या हांगा जातले. गाठी भरत रावतले, कित्याक तांकां कामाक जाय. हांगा हॉटेलां येतली, हांगा प्रोजेक्ट येतले, व्हडले व्हडले बिल्डिंग येतले आनी तुमी रस्त्यार पडटले. याद धरा उतराय, रस्त्यार पडटले. तुमकां तेंच्या कडेन कॉम्पीट करपाक जावचें ना. सो सगळ्यांनी आपल्या ग्रामसभेन आतां येता ते 26 तारखेक ग्रामसभा आसतली, पांया पडटा त्या ग्रामसभेक वचात, रेझोल्युशनां घेयात की आमच्या गांवांत बिल्डींग म्हणटा ती येवपाक जायना. बिल्डिंगेक 2 इंचाचे पायप आसतले, उदक तेंकां वयतले आनी तुमचे एक अर्ध्या इंचाचे, पाऊण इंचाचे, मिणमिणचे पायप आसतले, तेतून नळाक ड्रॉप सुद्दां येवचो ना. तकलेन घालाय हा. मागीर म्हण नाका सांगूंक ना म्हणून. धारगळे मिटिंगे 8 दिन आमी कितलीं वर्सां सांगले तुमकां, भुरग्यांनी आमच्या घरान वचून सांगले तरी तुमकां कळोंक ना. आतां तरी तकली यूज करा, आतां तरी दोळे ओपन करा. हे दिसता तितले सादें ना. फक्त मोपा फक्त टॅक्सी पुरती मर्यादीत ना. मोपा म्हणजे पेडण्याचे वाट, पेडण्याचेर संकट. जर आमी सारके वागना जाल्यार, आमचे गांव जर राखीना आमी, आमचे जर गांवकारपण राखीना आमी, जाल्यार काबार जातले. तुमकां डिस्प्लेस जावचे पडटले. आयज कलंगूट कांदोळे कोण गोंयकार रावपाक सोदिना. आयज सांकवाळ दाबोली कोण गोंयकार रावपाक सोदिना. पंच तेंचे, सरपंच तेंचे.
आणि हेच पेडण्यान जातले. फक्त तुम्ही इतल्या पुरती मर्यादित दवरू नका. तुम्ही जेन्ना जेन्ना उलो मारतले आम्ही तुमच्या वांगडा आसतले. पूण एक सांगता, आंदोलन हे हॉलान नासता, आंदोलन हे रस्त्यार आसता. आणि आंदोलन जेन्ना एंड करता तेन्ना लेखीन आमकां ऑफिशियल गॅजेटाचेर ऑफिशियल तेंचे डिक्लेरेशन सगळें ऑफिशियल जाय. बेश्टे पत्र सीएमाचे लेटर अशी खूब लेटरां गेली. ती लेटराचो व्हॅल्यू कांयच ना. टॅक्सी स्टँड नोटिफाय म्हणजे नोटिफाय, जागो म्हणजे जागो, कितले टॅक्सी सगळे जाल्या शिवाय मुवमेंट एंड करपाचें ना. ह्या मुवमेंटान तुमकां आनी एक रिक्वेस्ट करता, जे भुरगे नोकऱ्यो सोदतात, धंदो करपाक सोदतात तांकां इन्क्लूड करा. तेन्नाच हो आंदोलन फुडें चलतलें. तुम्ही जेन्ना जेन्ना उलो मारतले आमी तुमच्या वांगडा आसतले. अशेंच एकठांय रावात. पूण ही जी हें आसा संख्या ती आमकां वाडोवपाक जाय. आमच्या सायडीनसून आमकां कितें वाडोवपाक जाय, आमी गांवांनी वचपाक जाय, तें आमी चालू करतले. पूण तेच्या खातीर तुमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय. जर तुमी स्ट्रॉंग रावले जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा रावपाक सदत आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद मनोज.